प्रणाम तुमकां म्हज्या मोगाच्या विक्षकांनो आनीक स्वागत ह्या कार्यक्रमाक परत एक फावटी. पोर सोमारा आमी विमर्श केल्लो विशयी आमच्या तरणाट्या आनी आवय बापाय मदें संबंद कसो बांदचो गी म्हणून. पूण आज आमचीं भुरगीं एक 5-6 वर्सां सुरू जाल्या उपरांत सडावत आसचें खंय इस्कालांत कॉलेजींत, आनी त्या खातीर तांचो संबंद कोणा कडेन चड शिक्षक कडेन. आनी त्या खातीर ह्या शिक्षकांचो संबंद ह्या भुरग्यां कडेन प्रत्येक तरान वाडोवन येवच्या भुरग्यां कडेन म्हणजे हायस्कुलाच्या PUCच्या आनी कॉलेजीच्या भुरग्यां कडेन कसो बांदून हाडचो ह्या विशयान नियाळ करचें भोव बरें, विमर्श करचो भोव बरें. आनी त्या खातीर आज शिक्षकां मदें आनी युवा जनां मदें वा वाडोवन येवच्या विद्यार्थी मदें हो संबंद कसो आमी बांदून हाडचो ह्या विशयांत विमर्श करुया, तर्क करुया. ताच्या पयलें देवाचें उतार आमी आयकुया. सांत पेद्रूचें पयलें पत्र 5वो अध्याय वळ 1 जावन 5 म्हणात. आतां तुमचे मदें आसलेल्या वडिलांक हांव ही बुदबाळ सांगतां. हांवूय तुमचे बरी एक वडील आनी क्रिस्ताच्या कश्टांचो साक्षीदार. फुडें उगडापी करूंक आसचे महिमेंत तुमचे सवें एक वांटेली. तुमचे थबेन दिल्ल्या देवाच्या हिंडाक सरया, देवाचे कुशे प्रमाणे ताची जतन घेया, पूण कायद्यांच्या बळान न्ही, बगार संतोषान. तुमकां मेळोंक आसचो फायदो चिंतून न्ही, पूण काळजाच्या उदारपणान. तुमचे जतनेक दिल्ल्या हिंडाक तुमी कठीणाय चलोवचे न्ही, बगार तुमीच बरी देख दिया. हाचे वरवीं श्रेश्ठ गवळी प्रत्यक्ष जावच्या वेळार केतींच भावानाचो सोलो महिमेचो मुकूट तुमी जोडूंक पावतल्यात. मोगाचेनो, आमची युवा सकत, आमचे युवा जन भोवशा आमच्या गांवचे सकत एक अणुबॉम्ब आसले बरी, एक एटॉमिक बॉम्ब आसले बरी. तांचो पाड उपयोग करून आमच्या देशाचें देसवाड करयेत. तांचो बरो उपयोग करून आमचो देश बांदयेत, आमचे समाज बांदयेत. भोवशा ही जबाबदारी तुजेर आनी म्हजेर आसा. आनी त्या खातीर ही जबाबदारी समजून ह्या आमच्या वाडोवन येवच्या युवा जनांक कशें आमी बऱ्या तरान तरबेती करचें आनी अशें क्रिस्ती शेगुणांनी, सामाजीक शेगुणांनी, समाजाच्या माऊल्यांनी एक कसो बरो नागरीक करचें, बरो क्रिस्तांव व्यक्ती करचें. आनी अशें आमचे क्रिस्तांव कुटुंबां वाडटा आसतना, पवित्र जाता आसतना आमचो देश, आमचे समाजी कशी आमी उद्धार करची, भोवशा ह्या विशयांत चिंतना आठोवची गरज, ह्या विशयांत नियाळ करचें गरज. 52% 52% of the population of India is young. 52% आमचो लोक तरणाटो. केदें व्हडलें बाग पळया, केदी व्हडली सकत पळया. आनी त्या खातीर आमच्या देशाचें, आमच्या धर्माचें, आमच्या समाजाचो फुडार हे युवा जन. आनी त्या खातीर ह्या युवा जनांक आमी कशें तरबेती करया, तांकां कशें खरें क्रिस्ताचें मनिहारी करया, हें सवाल. हे कोण आमचे युवा जन? पयलें तांकां आमी समजोवचें गरज, आनी उपरांत आमची जबाबदारी ह्या तरणाट्यांक, ह्या युवा जनांक कसली तें समजोवचें गरज. आनी त्या खातीर ही 2 सवालां आज आमी विचारया. पयलें, आमचे युवा जन, आमचे वाडोवन येवचे तरणाटे कोण?
तरणाटी कोण? पहिले दे आर द प्रॉडक्ट ऑफ एन इपोक. एका कालाची ती एक बायलें रूप. हर एक व्यक्ती तांच्या कालार जियेता. आमची सगळी संस्कृती आमी पळोवंक गेल्यार थंयसर आमी 5 वांटे करयेत. एक आमी म्हणचे हंटर गॅदरर इपोक, म्हणजे बुडाकट्टू इपोक. थंय संस्कृती ना. ताच्या उपरांत एग्रीकल्चरल इपोक वो दुसरो हंत. कृषी प्राय कसी युग. तिसरे इंडस्ट्रियल इपोक, म्हणजे तांत्रिकतेचो युग. चौथें इन्फॉर्मेशन आणि नॉलेज इपोक, म्हणजे आमी आतां आसो जाणवायेचो इपोक. जबाबदारी भोवशा हांगा आसची माहेत आनी हांगा आसची जाणवाय. आनी अखेरीचो एक इपोक आणखी येवंक आसो विजडम इपोक. हे 5 युग आमी सगळी संस्कृती विंगड करूंक जाता. पूण आमी शिक्षक खंयच्या युगांत आसा? आमचें ट्रेनिंग खंय जालां? इट इज इन द इंडस्ट्रियल इपोक. पूण आमचे युवा जन आमची भुरगीं खंय आसात? दे आर इन द इन्फॉर्मेशन नॉलेज इपोक. मोगाच्यानो एका युगाच्या व्यक्तीक आनी एका युगाच्या व्यक्तीक ताळपण ना. तांकां समजोवंक एक कश्ट जाता. आनी भोवशा आमचो समाजचो आज वस्तू आमच्या तरणाट्यांक, आमच्या युवा जनांक आमी समजना. आनी त्या खातीर आमच्या युवा जनांक आमी कुमोग करी जाय जाल्यार, तांचें जिवन कितें म्हणी आमी बरें करी जाय जाल्यार भोवशा पयलें आमी तांच्या युगाक, आमी तांच्या कालेतीक, आमी तांच्या कालाक आमी चला जाय. आमी पादार्पण करी जाय. हो पयली गरज, ही पयली गरज, हें पयलें नियम. दुसरें, हर एक व्यक्ती ताच्याच कालेतीचो, ताच्याच चरित्रेचो एक बायलो गुर्त. वी आर द प्रॉडक्ट ऑफ आवर ओन हिस्टॉरिसिटी. हिस्टॉरिसिटी म्हळ्यार काय जालें? भोवशा कोंकणीन तर्जुमो करून बारीक आसता. हिस्टॉरिसिटी म्हळ्यार म्हजी चरित्रा म्हज्या जिविताचेर कसलो परिणाम घालना आनी ह्या घाल्ल्याचो परिणाम म्हज्या जिवितान कसो जाता आनी अशें म्हजो मनोभाव कसो बदलता. दिस इज एवरीथींग ऑफ हिस्टॉरिसिटी. हाव a history of my own times and the environment in which I am living and my approach to this environment and to the history, how it affects me, and as a result how my attitudes are formed and my mindset created. आणि आमी पुरा आमच्याच चरित्रेचे एक बायले गुर्त. वी आर द प्रॉडक्ट. आनी त्या खातीर आमचे युवा जनी तांच्याच कालेची ते, आमच्या कालेचे न्ही ते, तांच्याच संवसारांत ते जियेतात, आमच्या संवसारांत जियेनात, तें समजून घेवचें. तिसरें, आमच्या युवा जनांची मनोस्थिती, द सायकोलॉजिकल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. म्हाका न्हू, जल्मतना आमी पुरा बरे व्यक्ती. जल्मतना आमी पुरा बरे, कित्याक आमकां देवाच्या सारक्या सोने सुरपाय जावन रचला. पूण त्या दिसतावन आज म्हणसर ही चरित्रां आमच्याच जिविताची, आमचेच कुटाम, आमचेच परिसर, आमचें शिकाप कसलें मन परिवर्तन आमच्या जिवितांत हाडटा, कसलें बदलावण आमच्या जिवितांत हाडटा. आनी अशें जावन कितें पुरा आमच्या जिविताचे अनुभव, आमचें जिवन कशें पळोवंक शकतात, तो शिका जाय जाल्लो विशय. आनी देयफोर we are the product of our own past experiences. आमी आमच्या जिवितांत आमच्या फाटल्या जिणेचे, आमच्या चरित्राच्या जिविताचे अनुभव घेवन वता आसतना भोवशा ह्या अनुभवाचो बरो आमचेर भरता. आनी त्या खातीर
वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर ओन लगेज. आनी त्या खातीर जर तर एका कुटुंबांत पाड आसा, जर तर कुटुंबांत कश्ट आसात, जर तर आमच्या कुटुंबांत दुर्बळकाय आसा, जर तर आमच्या कुटुंबांत पिडाशिडा आसा, जर तर आमच्या कुटुंबांत पिवोवण्याचे या दुसरे पाड छट आसात, भोवशा आमच्या जिवितांत, आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत असो परिणाम जातलोच. आनी हे एका भुरग्याक आमी समजोवच्या वेळार जाणा जाय जाल्ली गरज. उपरांत आमी सांगलें आमच्या जिविताची आमच्या भुरगीं वाडोवन येता आसतना, आमचें युवजन वाडोवन येता आसतना वय अंतरीक गोंदळ, अंतरीक झुजू तांच्या जिवितांत आसा. आनी त्या खातीर तांकां गरज आसा मोग, तांकां गरज आसा उत्तेजन, तांकां गरज आसा मार्गदर्शन. पूण ताच्याकी पयलें आनी एक अति अति गरजेचो विशय कितें म्हळ्यार आमचीं भुरगीं आमच्या जिवितांत एक प्रमुख पात्र घेता जाल्ल्यान ह्या आमच्या भुरग्यांक समजोवन तांकां आमी मार्गदर्शन दिवचें अति गरज. पूण म्हाका जाणो इस्कॉलाक एक विद्यार्थी येता आसतना त्या विद्यार्थीची चरित्रां, त्या विद्यार्थीचें बॅकग्रावंड समजोवचें भारी कश्ट, भारी बरें, भारी इम्पॉर्टंट, गरजेचें. कित्याक पयल्या सुवातेर दोन तरांचे विद्यार्थी, दोन तरांची भुरगीं आमच्या इस्कॉलाक येतात. एक मेन स्ट्रीम सोसायटी म्हणटा आमी, वय तांच्या आवय बापायक बरें शिकप आसा, तांच्या आवय बापायची अर्थीक परिस्थिती बरी आसा, देखून तांकां शिकप आवय बापाय दितात आनी सगळें बरें आसा, कांय प्रॉब्लेम ना. आनी हातूंत कितें ह्या भुरग्यांक कितें तापावत आसा जाल्यार ते फॅमिली प्रॉब्लेम्स मात्र ह्या तांकां तांचें वायट शिकप म्हणजे आमी रॉंग फॉर्मेशन इन देयर चायल्डहूड. पूण आनी एक विशिश्ट रितीची भुरगीं आसात. घरांनी कश्ट आसली, घरांनी दुर्बळकाय आसली, आवय बापाय शिकप दिवंक तांक नासली, भोवशा घरा पियोवण्याचें आनी दुसरें कसलें मारेकार पिडा आसली वा वायट आसली हांची भुरगीं. आनी भोवशा ह्या भुरग्यांक दिसाच्या इस्कॉलाक मेन स्ट्रीम भुरग्यांक वटू इस्कॉला येवंक जायना आनी त्या खातीर तीं सांजेच्या इस्कॉलाक येतात. इवनिंग स्कूल, इवनिंग कॉलेज. आमच्या एलोशियसान पळया कितलीं भुरगीं इवनिंग कॉलेज घेतात आनी तांकां तांचे शिक्षक दुसरेच आसात. आनी त्या खातीर मेन स्ट्रीम भुरग्यांक आमी पळोवचें आनीक ह्या उरल्या भुरग्यांक पळोवचें. भोवशा दृश्टिकोन दुसरे जायसय, कित्याक ही वेगवेगळीं भुरगीं. पूण हे दोनूय रितीच्या भुरग्यांक आमचे थंय आसचो एकच मनोभाव, तांणी बरें जायचें, तांणी उद्दार जायचें आनी तांच्या जिवितांत तांणी खंय मुनगी फावा जाय. आनी त्या खातीर ह्या भुरग्यांक कशें तरबेती करचें, ह्या भुरग्यांचो कसो मोग करचो, ह्या भुरग्यांक कशें आमी मार्गदर्शन दिवचें आनी ह्या भुरग्यां कडेन आमी कशें आमचें जिवन हें संबंदीत जिवीत बांदचें ह्या विशयांत विमर्शो करचो गरज. पयलो गुट, एक व्यक्ती आपल्या जिवितांत कितें आशेता. 3 संगती. पयलें मोग करूंक आनी मोग दिवंक. हाच्या पयल्यान हांवें तुमकां सांगलां. दुसरें, हर एक व्यक्ती आशेता आपल्या जिविताच्या पावंड्यार खंय म्हूण हांवें पावो जाय म्हणून. आनी तिसरें, हर एक व्यक्ती आशेता आमच्या जिवितांत, म्हज्या जिवितांत, म्हज्या समाजाक हांवें कितें मुनी दिसय म्हणून. Everyone wants to love and to be loved, to reach the height of greatness and to contribute to the well-being of the society. हर एक व्यक्ती आशेता. आमची भुरगीं आशेतात, आमची तरणाटी आशेतात. आनी त्या खातीर हे 3 गुट आमच्या भुरग्यांच्या जिविताचे, ह्यो 3 गरजो आमी शिक्षक कितल्या बऱ्या रितीन समजतां आनी ताका पाठिंबो दिवन 100% फळ जोडचे बरी त्या भुरग्यांक आमी प्रयत्न करता. ताचेर होंदून आसा आमच्या जिविताची जीख. इतलेंच. आनी त्या खातीर पयल्या सुवातेर त्या भुरग्यांचो मोग करयांगी आनी त्या भुरग्यांक
आमचो मोग करूंक आमी सोडयांगी. हांव मैसूरांत हायस्कुलांत आसतना आमचो एक बारीक मोगाचो प्रोफेसर आसलो. वय आमकां इकॉनॉमिक्स शिकयतालो तो बारीक मोगाचो प्रोफेसर. हर एका क्लासींत हजार एक 3-4 जोक, एक्सलंट क्लासी, बारी बऱ्यो क्लासी. पूण क्लास जाल्या उपरांत तो व्यक्ती कोणाकच मेळनातलो. वय म्हजें शिकप जालें, हांव ह्या जाग जालो आनी ताच्या उपरांत हांव आनी तो बारीक मोगाचे इश्ट जाले. हांव आनी त्या वेळार हांवें ताका विचारलें सवाल, सर तूं कितें अशें करतालो? आनी तो म्हाका म्हणटालो, फादर तुका समजना हांव कितलें ह्या युवा जनांक हांव भियेतालो गे म्हणून. तांकां फेस करचें म्हणटना म्हाका नाका आहलें. आनी त्या खातीर वय हांव बरो एकलो लेक्चरर, हांव बरो एकलो प्रोफेसर. म्हाकाय भोगल्यांनी बरें मनाचें म्हणलें बरी आशा आसली, देखून हांव वचून बरें लेक्चर दितालो आनी पूण थंय हांव धांवतालो. म्हाका भोवशा आमकां शिक्षकांक ही भोवशा हें भें आसा की म्हणून केदळ म्हणून हें भें आसा. आमी आमच्या भुरग्यांचें जिवन परिवर्तन करूंक शकना. आनी त्या खातीर आमी भुरग्यांचो मोग करता आसतना त्या भुरग्यांक आमचो मोग करूंक शिकयांगी. जावं पुरो क्लासी भायर, जावं पुरो कॉलेजी भायर, जावं पुरो समाजेंत हो म्हजो शिक्षक, हो म्हजो इश्ट म्हणलें तें मनोभाव त्या भुरग्यांच्या मतींत येवचे बरी आमी करूंक प्रयत्न करयांगी. आनी त्या खातीर आमचें जिवनच त्या भुरग्यांक एक साखरेविसाय जिवन जावन आमी दिवयांगी. आनी अशें करीत जाय जाल्यार दुसरो गूण बारीक गरजेचो तो कोलो गे म्हळ्यार शिक्षणपण हो शिक्षकपण एक प्रोफेशन न्ही, शिक्षकपण एक वोकेशन. हें एका पोवणें, हें काम न्ही. पळय आमी जायते तर शिक्षक हांगा आसले, भोवशा आमकां पयशे जाय, आमकां सांबाळ जाय, कित्याक आमचेंच कुटाम आमी बांदूंक आसा. पळय तातूंत कांय चूक ना. पूण इतलें सांगल्या उपरांत खाली आमी पयशां खातीर गळटाव ना. आमकां कितें जाय एक शिक्षक जावन? आमकांय मान जाय न्ही, आमकांय मर्याद जाय न्ही, आमकांय अभिमान आसा न्ही. ताचें सांगाता हो मान, मर्याद, अभिमान, मोग आमच्या भुरग्यांक जावन घेवयांगी. आनी त्या खातीर असो मान, अभिमान, मोग आमच्या भुरग्यांक दिवयांगी. भोवशा केदळ आमी दिता, भोवशा आमकां सगळें मेळटलें. आनी त्या खातीर आमच्या भुरग्यांचो मोग करचो भारी गरज. आमच्या भुरग्यांक सांगाता हेचें भारी गरज. कॅन आय रिक्वेस्ट माय टिचर्स जस्ट वन थिंग? विल यू प्लीज टुडे ऑनवर्ड स्पेंड 5 minutes accompanying every child of your class? Be sure that is going to make an entire difference in your entire school, and I would say something else, in your private life. म्हाका सांगू, आमची भुरगीं आशा येतात कोणा कडेन म्हणून तांचे समस्या सांगूंक, कोणा कडेन म्हणून कोण म्हणून आमचे समस्या परिहार करता गे म्हणून. आनी तांकां एक ताचो हिरो पळय, तांचो लेक्चरर, तांचो टिचर. केदळ आमी तांकां कुमोग करता, भोवशा तांच्या जिविताची दिशा बदलतली, भोवशा आमच्या जिवितांत ती तृप्ती येतली. आनी त्या खातीर लेट अस मेक टिचींग एज अ वोकेशन अँड डोंट रेस्ट्रिक्ट इट एज अ प्रोफेशन. तिसरें, तुमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत भितर येवंक प्रयत्न करा. तांच्या जाग्यार रावंक शिका. एंटर इनटू द शूज ऑफ युअर स्टुडंट्स. म्हाका न्हू वय मेजार रावो न्हू, पदवेच्या जाग्यार रावो न्हू, उलोवंक बारी सुलाब. तांकां धोरणां दिवंक, तांकां तत्वां दिवंक, तांकां बऱ्यो बऱ्यो शिकोवण्यो दिवंक बारी सुलाब. पूण तांच्याच जाग्यार रावंक, जर तर हांव तांच्या जाग्यार आसलो जाल्यार, हांव तांच्या जाग्यार आसलीं जाल्यार म्हजी स्थिती कितें जातें? भारी कश्ट. तें समजोंक भारी कश्ट. कालच सांजेर एलोशियस कॉलेजींत इवनिंग कॉलेजीच्या शिक्षका कडेन हांव उलोवन आसलो. आनी त्या वेळार तांच्या प्रिंसिपलान म्हाका एक सवाल घालें, सर म्हजें एक व्हडलें प्रॉब्लेम आसा. हांव जाणा म्हजे स्टुडंट्स म्हाका येवचे, ते सगळो दीस काम करतात, तरी बी तांणी ओवर टायम काम करीत जाय पडटा. वय आमच्या कॉलेजींत
आमी एटेंडन्स स्ट्रिक्ट दवरचें पडटा, तांकां दवरलें डिसिप्लीन करचें पडटा. सर, हें डिसिप्लीन आनी तांचो मोग तांचें कस समजोवचें हें कशें चलता. वय आमी जायते त्या विशयांत आमी तर्क केले आनी अखेरेक हांवें सांगलें, बी फर्म इन युअर डिसिजन्स बट लेट लव बी द डिसायडींग फॅक्टर. बी फर्म इन डिसिप्लीन बट लेट लव बी द डिसायडींग फॅक्टर. वय त्या भुरग्यांकी आमी डिसिप्लीन करूंक आसा, त्या भुरग्यांकी आमी संवसार कितें म्हूण शिकोवंक आसा, पूण ताची कालेत, ताचे कश्ट, तो खंयच्या समस्यान वळख जाता आनी कसो परिहार आनी कशें त्या व्यक्तीक आमी समजोवचें, त्या भुरग्याक आमी समजोवचें आनी अशें ताका कुमोग करचें, हें आमचें काम. आनी त्या खातीर तांच्या जाग्यार फाटीं या, तांच्या जाग्यार रावूंक प्रयत्न करया आनी थंय रावन त्या भुरग्यांक आमी कुमोग करया. उपरांत बी प्रिपेर्ड टू टेक ए रिस्क. आमच्या भुरग्यांक समजोवचें, तांचे समस्या समजोवचें आनी तांचे सांगता एक इश्ट जावन एक इश्टीन जावन चलचें भारी गरजेचें. आनी अशें आमी चलता आसतना भोवशा शिक्षकांक आनी शिक्षकींक आमकां आमच्या डिपार्टमेंटां जावन आमच्या इस्कॉला जावनूच हिंसोने मेळोंक पुरो, क्रिटिसिजम मेळोंक पुरो, जावंक पुरो पाड अभिप्राय मेळोंक पुरो. पूण आमचें कशेंद आमकां धैर्य दिवन दी, आमची अंतरीक मौल्यां आमकां घटाय दिवन दीत. आनी अशें तरेबडी आमच्या सगळ्या कॉलेजीकच, आमच्या सगळ्या इस्कॉलाकच भोवशा तरबेत करचें हें एक महाकार्य एका शिक्षकाचें म्हणून समजोवचें भारी गरजेचें आनी भारी गंभीर. उपरांत तुमच्या जिवितांत तुमीच जावंक जाय एक देख तुमच्या भुरग्यांक. लर्न टू क्रिएट ए विजन इन द आयज ऑर इन द मायंड ऑफ ए चायल्ड. म्हाका जायते फावटी आमच्या भुरग्यांच्या मतींत घुस्पड गोंदळ, खंय वचा जाय, कित्याक शिका जाय, कितें हांवें आटय जाय, कित्याक हांवें खंयच्या ध्येयाक हांवें पावा जाय, जायत्या भुरग्यांक कळीत ना, जायत्या भुरग्यांक कळीत ना. दे आर लिविंग इन ए फॅन्सी वर्ल्ड. TV becomes everything for them. That artificial world becomes everything for them. And therefore their whole world is computer world and the TV world, I would say the artificial world. आणि आर्टिफिशियल संवसाराक आनी नीज संवसाराक दीस रात व्यत्यास आसा. आनी त्या खातीर आमी टिचरांनी तांकां समजोवचें आनी हो व्यत्यास तांकां दाखोवन दिवन आमच्या जिविताच्या जबाबदारी मुखांतर, आमच्या जिविताच्या देखी मुखांतर भोवशा तांकां आमी जर तरबेत केलें, आमची भुरगीं आमच्या सांगाता आसतलीं. पूण आमच्या भुरग्याच्या जिवितांत आमच्या भुरग्यांक स्वप्न्यांक शिकोवचें भारी गरज. टीच देम टू ड्रीम अँड टेल देम टू स्टॉप डे ड्रिमींग. कित्याक आमचे युवा जन आज तांच्या प्रायाक जावंक पुरो मस्त जाण दे आर जस्ट इन एन आयडियल वर्ल्ड, डे ड्रिमींग वर्ल्ड. पळय एका तराचें आयडियल पोण ह्या प्रायार स्वाभावीक ना म्हूण सांगना, पूण जस्ट डे ड्रिमींग अँड डुईंग नथींग अबाउट इट, आय थिंक दॅट इज द सॅडस्ट पार्ट ऑफ देयर लायफ. आनी त्या खातीर आमच्या भुरग्यांक नीज स्वप्न्यांक आमी शिक्षकांनी, आनी हांगा शिक्षक म्हणटा आसतना केवळ आय एम नॉट स्पिकींग अबाउट टिचर्स, वय आमी याजाक, आमी घरचे वडील, आमी धर्म भगिनी आनी धर्म भाव, आमी समाजाचे मुखेली, आमी सगळे आमी त्या भुरग्यांक शिक्षक. आनी आमी भोवशा आमच्या भुरग्यांक मोगान तरबेती करून तांच्या जिविताची स्वप्नां जारी करचें हें एक तांचें कार्य आमी जर तर संपयलें जाल्यार आमची भुरगीं बरीं जातलीं, आमच्या जिवितांत बरें जातलें, आमचे समाज बरें जातले, आमचेच कुटुंब बरें जातलें. केदळा एका वाटेन मोग संतोश वाडटा गी आनी एका वाटेन भोवशा आमचे समाज आनी आमचो देश वाडटलो. आनी अखेरेक हांव एक शिक्षकी, हांवें देवान दिल्लें हें आपोवणें, देवान दिल्लें मिसांव हांवें जारी केलां म्हणलें हें एक बाग, एक तृप्ती आमकां आमची जातली. हेंच बाग आमकां शिक्षकांक सोमेस्तांक तत्व सर्वेस्पर दिवं दी म्हणून आमी मागोवया. आनी प्रत्येक तरान आमच्या युवा भुरग्यांक, आमच्या
तरणाट्या वाडोवण्यांच्या आमच्या भुरग्यांक आमच्या स्टुडंटां खातीर प्रत्येक तरान मागया तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. देवान आमकां दिल्या एका वय तिचे बरी संवसान जेजू